शारान मोबायल तांची दोगां ल्हान भुरगीं मुस्लीम जावन आसलीं धर्मान देवाचो चड मोग कोत्ताली बायबल सोदांच दवरून वाजी आतां भायर आपली मुस्लीम जावन बायबल वाचता पळय गोवान वाचता म्हूण रागान बरोवन गोवान बायलेक जिवेशी मारली शिमितेरीन फोण काडून ताणें आपले बायलेक बोलली कुशीक तुयचो आनी एक फोण काडून दोगांय ल्हान भुरग्यांकूय जिवीच दापली पुलिसेन वचोन कांपलेन बरयता म्हूण भुरगीं साडली त्या गारान गोडचो जाणटो वता मोरोन ताचे गोरून गांवचो लोक शिमेतेन येता बरोन हांव चिंतूय चोर पळयो जाप कसले सगल्या मनशांक तुवें चोर येता दिसोन जमीन हालता हें पळोवन सगलो लोक थंय चोर वता भिवोन आंगाची लोंव पासून लुबी जाता कोरी मिलाग थंय चोरी गोडटा दोगांय भुरगीं फोणांची वीज आसलेली भायर ती सोदता टीव्हीचेर तशेंच सगल्या पोतरांचेर लिपलोलो गूट वो उक्तो जाता धर्माच्या वडिलांनी केल्लो विचाराक जाबाप देंवता व्हडल्या चेडवान सांगलें तांच्या फोणांनी एक मनीस येतालो लांब केंसाचे आनी सोबीत काडणे सोन उजवाड दिसतालो दोनूय हातांत ताच्या गाये आसले जेवण आमकां काडून बरयतालो आनी पाय जाल्ल्या पोरी ताणें आमचो सांबाळ केलो तो मनीस न्हय आनी कोण दुसरो जावन आसलो पूत जेजू देवाचो जेजूक ल्हान भुरग्याचो चड मोग देखून आदाराक आयलो खरेंच भावांनी आमी नियाळ केल्यार खरेंच आमकां थाव मेवतलो आपल्याचेर बावाड दोतेल्या मनशांक देव सांबाळतलो आपल्याचेर बावाड दोतेल्या मनशांक देव सांबाळतलो संवसारान एक पावड जेजू आयलो